मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या सुवातेर आमी दोन ओपारी पळोवया. त्यो कसल्यो त्यो आतां आमी पळोवया. जे क्रिस्तान ताच्या परत येण्या संबंदी दिल्ले आसात. जरी ही ओपार पयलीं इस्रायला पासत आनी ह्या पृथ्वीचेर राज्य स्थापन करच्या पासत, तशेंच ताचें पृथ्वीचेर दुसरें येणें हाका लागू पडटा, तर ती आयज सोबेकूय लागू पडटा. कारण आमी भावार्थी जावन आसात. रॅप्चराच्या दिसा आमकां व्हरूंक तो येवचो आसा आनी आमी ताची वाट पळोवन आसा. न्हवरो आपल्या इश्टां बरोबर पयलीं लग्नाची तयारी करता आनी उपरांत व्हंकलेक व्हरूंक येवचो आसा. न्हवऱ्याचे चाकर कामा पासत तयार रावल्ले आसा आनी ते तयारेचीच वाट पळयता. भावार्थ्यांक सुद्दां क्रिस्ताच्या परत येण्याची अशी वाट पळोवन रावूंक जाय. आमी ताचे सांगाता वचूंक जाय आनी ताजें येणें केन्ना जातलें हें आमी नको. पूण जेन्ना न्हवरो येतलो तेन्ना तो व्हंकलेक व्हरूंक येवचो आसा आनी व्हंकल म्हणजेच आयची सोबा जावन आसा. पावलू तेसलोनिकांत पयले चिठीन 5व्या आविसरांत आनी दुसरे वळीन कितें सांगता तें आमी पळोवया. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बरे भशेन जाणात. आनी हें तर सगळ्यांकूच खबर आसा की चोर रातीचो येता म्हूण. तशेंच जेजूचें येणें जातलें अशें पावलो आमकां सांगता. पूण दोनी जेजू सोबेक व्हरूंक म्हणजे रॅप्चराच्या वेळार चोरा सारको येवचो ना, तर आमी ताका मळबाचेर वयर वाऱ्याचेर मेळटले. क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी जी ओपार सांगलेली आसा ती खूब व्हड जबाबदारेची अशी ओपार जावन आसा. मनशान त्या संबंदी बारीकसाणेन शिकची गरज आसा. ही ओपार इस्रायला पासत दिल्ली आसली, पूण आमी भावार्थी आसल्या कारणाक लागून ती आमकां आयज लागू पडटा. जेन्ना आमी रॅप्चराची वाट पळयता तेन्ना जायत्या जाणांक दिसता की दोनयाचें येणें लागींच आसा. म्हणून कांय काम करिनासतना वो कांय धंदो करिनासतना ते वोगीच रावतात. मोगाळ भाव भयणांनो, मनशान अशें करचें न्हय. जेन्ना दोनी येतलो तेन्ना तो तुका ज्या सुवातेचेर तूं आसा त्या सुवातेचे वयल्यान तो तुका व्हरूंक येतलो. तो येवचो आसा म्हूण पयलींच आमी आत कवळून बसचें न्हय. आजून 1000 वर्सां दोनी जेजू येवचो ना अशे तरेन आमी ताजें काम करूंक जाय. ताजें येणें केन्ना जातलें हें मनशाच्यान सांगूंक जायना. जेन्ना तो येतलो तेन्ना ताजें काम करता करता ताच्या सांगाता आमी वचूंक शकता. आमी जरी ताज्या येण्याची वाट पळोवन आसा जाल्यार ताजें काम सोडून आमी बसचें न्हय. जें कितें ताणें आमकां काम ह्या संवसाराचेर दिल्लें आसा तें आमी करीत रावचें आनी एक दीस तर आमी ताज्या पांयाशी सगळेच जाण आसतले. कांय जाण अशें म्हणटात दोनयाचें येणें लागीं पावलां. आमी आनीक कांयच करपाची गरज ना. हें सगळें कित्याक पासत जावन आसा. आमी आनीक कित्याक कश्ट करूंक जाय. फाल्यांचो दीस कदाचीत आमी दोनयाच्या सांगाता वेतले. हें सगळें चुकीचें जावन आसा मोगाळ भाव भयणांनो. दोनयाचें येणें खंयच्या वेळार जातलें हें दोनी जेजू पासून नको. कारण बापान हें कोणाकूच उदकें करूंक ना. पूण काळ आनी वेळ पावतच ताजें येणें जातलें आनी त्या वेळार तो आमकां उखलून व्हरतलो. आमी सगळ्यांनीच ताजे येण्याची वाट पळोवन रावूंक गरज जावन आसा. कारण ताजी वाट पळोवप म्हणजे आमी न्हवऱ्याची वाट पळोवप. आमी ताज्यो व्हंकलो जावन आसा, तो आमचो न्हवरो जावन आसा. जशी व्हंकल आपल्या न्हवऱ्याच्या सांगाता वचूंक तयार जाता त्या प्रमाणे आमी तयारेनूच आसूंक जाय. तो केन्नाय येवं आमी ताच्या सांगाता वचूंक तयार आसूंक जाय. मोगाळ इश्टांनो, आमचें जिवीत अशें आसूंक जाय की ह्याच वेळार दोनी जेजू आयलो जाल्यार ताच्या सांगाता आमी वचूंक तयार आसूंक जाय. आमी आमच्या सगळ्या कामाचो
ताका हिशोब दिवंक जाय. लुकाचो 12वो आविसूर 47 आनी 48 वळी प्रमाणे तो कदाचित आयज येयत वो फाल्यां येयत, पूण तो येवचो आसा हें खरें. पूण तो आजुनूय येवंक ना म्हणून आमी कांयच काळजी करची न्हय. आमी ताजे येण्याची वाट पळोवन रावचें. आमी बेजारचे न्हय. जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त येतलो तेन्ना आमी सगळे ताच्या सांगाता वेतले वो बरवंसो ताणें आमकां दिल्लोच आसा. दुसरी कोरिंथकारांक चीट 5वो आविसूर आनी 10वे वळीन कितें सांगलोलें आसा हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. आपले कुडींत आसतना जें कितें बरें वायट केलां त्या प्रमाणे मजुरी दिवच्याक जण एकल्याक क्रिस्ताचे न्याय सोबे मुखार उबें रावचें पडटलें. तोरिश्टा, तूं कोण? तूं भावार्थी? तूं क्रिस्ती जावन आसा? तर क्रिस्ताच्या न्याय सोबे मुखार जशें म्हाका आनी तुका उबें रावचें पडटलें तशें संवसारांतल्या सगल्या लोकांक उबें रावचें पडटलें. आमची जोडटी जातली आनी त्या वेळार कोणूच ताच्या नदरे मुखावयल्यान सुटचो ना. आमचो दोनी देव काकुतवून जावन आसा. तो काकुतेचो देव जावन आसा. ताका रोकडोच राग येना. तो दयेचो सागर जावन आसा. ताका जाय सगळ्या मनशांनी मन बदलचें. सगळ्या मनशांनी आपलीं पातकां कबूल करून तीं सोडून दिवचीं आनी तारुणाचें आंगोस्त्र घेवचें. आयज कोणेनूच ताका सोडचो न्हय आनी कोणाचोच नाश जावचो न्हय अशी ताजी येवजण जावन आसा. हांव आनी तूं ताज्या सांगाता आसतले, पूण ह्या संवसाराच्या लोकांचें कितें? जो कोण ताका मानूंक तयार ना तांच्यांनी खंय वचपाचें? मोगा भाव भयणांनो, आयज हें व्हड काम दुनियान तुज्या आनी म्हज्या हातांत दिल्लें आसा. आयज आमी देवाची खबर तांकां सांगूंक जाय आनी तांकां देवाच्या उजवाडांत आमी हाडूंक जाय. आमच्या सर भोंवतणी कितलोसोच लोक आसा. तांकां आजुनूय देवाचें उतर खबर ना, कारण आमी तांकां तें सांगूंक ना त्या बसत. आयज तूं कितें म्हणटा हाजेर? तुजो हाजेर कितें विचार आसा? तुका तांचें कांयच पडून वचूंक ना? जी देवान शांती तुका फावो केल्या ती तांकां फावो जावची अशें तुका दिसना? जें कितें संवसारांत घडटा तें सगळें पवित्र पुस्तका प्रमाणेच घडत आसा आनी ताच्या भायर कांयच घडना. आमी फुडें जें कितें करचें आसा आनी जें कितें घडचें आसा हें सगळें पवित्र पुस्तकानूच दाखयिल्लें आसा. क्रिस्ताची शिकवण खूब सुंदर जावन आसा. पयले सुवातेचेर आमी पश्चाताप करूंक जाय. ह्या सुवातेर आंजिराच्या झाडाची वोपार सांगलेली आसा आनी ती वोपार ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच पोंगी जाल्ले ओस्तोरेक जेजू बरो करता. सांसवाच्या बियांची वोपार तशेंच खमीराची वोपार जेरुजालेमाची वाट चलतना जेजू ह्या संबंदी आमकां शिकयता. जेरुजालेमाची परिस्थिती पळोवन ताका खूब दूख जाता आनी तो दुखेभरीत जावन रडटा. आतां लुकाचो 13वो आविसूर 1 ते 5 वळींनी आमी पळोवया. जांकां पिलातान मारले आनी जे शिलोआच्या खांब्या पोंदाक चिड्डोन मेले तांची देवान न्हीद करूंक ना. देव कोणाचें कांय चिंतून सूड घेवंक पळयना. तर जो कोण आपल्या पातकाचें बोगसणें मागून पश्चाताप करिना तर ताचो नाश जावचोच आसा. ह्या 13व्या आविसरांत आमच्या पासत खूब सुंदर शिकवण दिल्ली आसा. पयले सुवातेर आमकां शिकयता की जेन्ना कांय क्रिस्ती लोक खूब त्रासांतल्यान, दुयेंसांतल्यान, संकश्टांतल्यान वेताले तेन्ना ताचो अर्थ आमी असो लावचो न्हय की ते दुसऱ्याहून चड पातकी आसले म्हणून. केन्नाच एका मनशाच्या पातका वरवीं दूख, त्रास, दुयेंस येवंक शकता, पूण जेन्ना मनीस दूख सोंसता, त्रास सोंसता आनी दुयेंत पडटा तेन्ना ताणें पातकूच केलें असो ताचो अर्थ जायना. पूण जायत्या मनशाच्या जिवितांत अशें जाता आनी ते म्हणटा हें
पातका उद्देशी तुजेर आयलोलें दुयेंस जावन आसा. पूण अशें जायना. देवाचें उतर जें कितें सांगता त्या प्रमाणेच घडटा. देवाचें उतर जायते तरेन मनशाक शिकयता. देवाक महिमा येवच्या पसत मनीस दुयेंत पडटा. देवाची कामां मनशाच्या जिवितांत पूर्ण जावच्या पसतूय मनीस दुयेंत पडटा. वो पातकान तो जियेता त्या पसतूय ताचेर दुयेंस पिडा येवंक शकता. दुसऱ्याक आपणावून कमी कोणें लेखचें न्हय. तूं आनी हांव क्रिस्ती जालो म्हणून आमचें सगळें दूख आनी त्रास कोडे वयचें ना. आमचेर दूख आनी त्रास आसतलेंच. जेजू आमकां तेंच सांगता. दूख आनी त्रास तुमकां आसतलेच, पूण भियेनाका, तुमच्या माथ्याचो केस पासून आपणें मेजलोले आसा. कारण आमी क्रिस्ती असल्या कारणाक लागून संवसार आमकां जळटा. संवसाराच्या लोकां पासून आमकां दूख त्रास हें सोंसचेंच पडटा. तरी पूण दोनी जेजू आमकां ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक आदार दिता. जेन्ना दुसऱ्याचें दूख त्रास येता तेन्ना तुमी अशें समजुचें न्हय की तुमी तांच्याहून बरे म्हूण. कदाचित देव त्या दुसऱ्या मनशाच्या वरवीं तुमकांय कितें शिकयता जायत आनी ताच्या दुखा उद्देशी तुमकांय शिकवण मेळटा जायत. मोगा भावणांनो, आंचिराची वोपार तर आमी फाटल्या कांय कार्यावळींनी पळयलीच आसा. तर ह्या सुवातेर ह्या वोपारी वरवीं देव आमकां कितें दाखोळ करता हें पळोवया. म्हाका दिसता फळां शिवाय आंजिराचें झाड हें इस्रायलाच्या राष्ट्रा पासत दाखोळ केल्लें आसा. हें झाड फळां दिणारें जावन आसलें, पूण त्या वेळार ताका एकूय फळ नासलें. आनी जेन्ना ताचेर फळां ना हें पळोवन दोनी निराशी जाता. ताका हें झाड कापून उडोवंक पूर्ण अधिकार आसलो. इस्रायलांनी जर देवाच्या उजवाडांत चलूंक सुरवात केल्ली जाल्यार तांकां देवाचो आशिर्वाद फावो जातलो आसलो. आनी जर ते देवाच्या उजवाडांत चलचे ना जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जायना. हें सगल्यांकूच. त्या वेळार इस्रायल पोरचेक हीं देवाचीं उतरां जावन आसलीं, पूण आयज हीं देवाचीं उतरां तुका आनी म्हाका जावन आसा. तांच्या कामाचें फळ तांकां फावो जातलें. त्याच प्रमाणे आमच्याय कामाचें फळ आमकांय फावो जातलें. ज्या प्रमाणे आमी आनी तुवें जें कितें ह्या संवसारांत केलां त्या प्रमाणे आमकांय मजुरी फावो जातली. मॅथ्यूवाच्या 27व्या आविसरांत आनी 25व्या वळीन अशें बरयल्लें आहा. आख्खे प्रजेन प्रतिपाळ केलो. ताचें रगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर पडूं. इस्रायलान देवाच्या नितीचो अनुभव घेतलो आनी त्याच पासत ताणें ताका आख्ख्या संवसारांत शिपडायले. जेन्ना जेजूक खुर्साचेर मारूंक व्हरो तेन्ना लोकांनी अशें म्हटलें. आनी आयज पासून तें रगत तांचेरूच आसा. म्हणजे हो शिराप तांचेर आयलोलो आसा. आनी त्याच पासत आयज इस्रायल लोक आख्ख्या संवसाराक शिपडलेले आसा. पूण जेन्ना ते एकठांय जातले तेन्नाच परत शांती निर्माण जातली अशें पवित्र पुस्तक सांगता. आनी जेन्ना ते एकठांय जातले तेन्ना दोनूय जेजूचें येणें जातलें. आयज तांकां शांती ना. ते दुखान आसा, ते त्रासान आसा. दुसरें राष्ट्रां तांकां स्वतयता. हें कित्याक पासत? कारण आजुनूय तांच्यांनी देवाचें उतर मानून घेवंक ना त्या पासत. लुकाच्या 13व्या आविसरांत 10 ते 14 वळींनी एक ओस्तोरी दाखयल्ली आसा आनी ती व्हड पिडेन आसली. दोनूय जेजून साबाताच्या दिसा तिका बरी केली म्हणून व्हड कोटकोट उत्पन्न जाली. साबाताच्या दिसा तो लोकांचे रोग बरे करतालो. त्या पासत धर्मीक वडिलां मदें आनी जेजूच्या मदें वाद उत्पन्न जाताले. ह्या ओस्तोरीची परिस्थिती एकदम वायट जावन पावलेली आसली. लुकाचो 13वो आविसर 15 ते 16 वळी प्रमाणे हांव कबूल करतां की हें बायलेक सैतानान कित्याक बांदून दवरलेली आसली हेंच म्हाका समजना. आमी ह्या असल्या परिस्थितीचेर आसतना सुद्दां ती सदांच देव मंदिरांत येताली. आनी एक दीस दोनूय जेजून तिका म्हटलें, तुज्या ह्या पिडेंतल्यान
तुका सुटका फावो जाली. ताणें तिजेर हात दवरलो आनी ती रोखडीच बरी जावंक पावली आनी देवाक मोहिमा दिवंक लागली. सभेंत आसलोले मुखेली खूब रागाबरीच जाले. खरें पळयल्यार ती बायल आपूण बरी जावचे पासत देव मंदिरांत येवंक नासली, पूण त्याच दिसा 18 वर्सां सावन बोनकणेंत आसलेली ती बायल सुटूंक शकली. म्हणजे ती आपल्या दुयेंसांतल्यान बरी जावंक पावली. साब्बाताचो प्रस्न धर्मीक वडिलां पासत व्हड जावन आसलो, पूण साब्बात पाळचें हें एक कठीण अशें काम तांकां जावन आसलें. पूण आयज असल्या गजाली वरवीं आमी वाद घेवन रावंक शकनात, तर कशें जियोचें ह्या संबंदी आमकां शिकची गरज आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज तुमी तुमच्या जिवितांत दूख, त्रास, संकट सोंसतात. तुमच्या मनांत कसलो दुबाव आसा? तुमी गोंधळांत सांपडल्यात? क्रिस्ताक तुमी तुमच्या काळजांत आपयला? आयज तुमची काळजां कित्याक उचांबळ जाल्ली आसा? कारण तुमी ताका आजून पासून वानून घेवंक ना त्या पासत. केन्ना तरी तुमी आपणाक उलो मारतले अशें क्रिस्त म्हणटा. देव तुमच्या उल्याची वाट पळोवन आसा. आयज तो तुका आपयता, म्हज्या पुता, म्हजे तुवें, आयज तूं म्हजेशी यो. हांव तुका सगल्या रोगांतल्यान, पिडेंतल्यान, दुयेंसांतल्यान आनी तुजी सगली गरज भागोवंक शकता. जाचेर तूं विस्वास दवरता तो तुका सुटका दिवंक शकना. पूण दोनया जेजूचेर जर तुवें विस्वास दवरलो जाल्यार तो तुका सुटका दिवंक पळयता. आयज सगळे तरेच्या परिस्थितींतल्यान तुका वाट उदकी जातली. ही वाट जिविताची जावन आसतली. सासणाचें जिवीत कोणाकूच मेळूंक शकना. जाणें दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलो तांकांच हें सासणाचें जिवीत फावो जाता. आयच्या कार्यावळींत देवान आमकां जायत्यो गजाली शिकयल्यो आनी त्यो सगल्यो सोज जावन आसल्यो. आयज शुभ वर्तमान म्हणजे खमीर न्हय. शुभ वर्तमान जावन आसा देवाचें उतर. आयज जायत्या जाणांचो असो अर्थ ताणें घेतलेलो आसा की खमीर म्हणजे हें शुभ वर्तमान जावन आसा. पूण मोगाळ भाव भयणांनो, खमीर म्हणजे सैतानाची खुणां जावन आसा. तें जावन आसा आमटें. जें आमटें आमच्या जिवितांत आसा तें आमटें आमी भायर काडूंक जाय. देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी घेवंक जाय. देवाचें उतर आमी दुसऱ्याक शिकोवंक जाय. आमच्या काळजांत खमीर आसचें न्हय आनी आमचें जिवीत इबाड जावचें न्हय. तर मोगाळ भाव भयणांनो, ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी ह्या कार्यावळी संबंदी तुमचे कितें प्रस्न आसा? आयजूच तुमी आमकां कळयात.